देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मातेवाचो 22:7 वोड 6 आनी वोड 12-14. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पवित्र वस्तू काडून सुण्याक घालूं नाकात आनी तुमचीं मोतयां दुकराच्या फुड्यांत उडोय नाकात, कित्याक कोडेक तीं पांयां तोळा मुस्तयीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करीत. म्हणटूच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. समर्थ आनी प्रवादी मुणगे हेच. होशीर दारवटांतल्यान भितर सरात, कित्याक घोट्टनाक पावयता तो दारवटो रुंद आनी तो मारूक विस्कोळ आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारूक कितलो म्हूण कोतीन आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचे व्हड उपकार. नियाळ गोल्डन रूल. जें दुसऱ्यांनी तुमचें सवें करूंक जाय तें तुमी दुसऱ्या सवें करात. ज्या मापान तूं दुसऱ्याक कोत्ताय त्याच मापान तूं घेता. हाची वळख घेताना आमी स्वर्गा राज्याक तावन पयस नात. आमच्या जिवितांत कोश्ट, दूख, पिडा आसाच तेन्ना आमी देवाचेर पातयेवपाची गरज आसा. कांट्या फुट्यांची वाट चलची आसा. जेजू आपल्या जिवितांतल्यान आमकां देख दिता. आमेन.